हे प्रेस कॉन्फरन्स आमी आज घेता निशेध मारपाक आमच्या मुर्मुगांव प्लॅनिंग आनी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचेर जाणी आपणाचो पावर यूज करून आर्बिट्रेरिली आपणाची दादागिरी करून तेणी आमी जे कितें गांवचे बऱ्या पासत करूं सोदताले लँड यूज प्लॅनान आनी लँड यूज रजिस्टरान ताचेर तांणी टोटली स्टीम रोलिंग करून उडयल्लें आहा आनीक आपणाक जाय तशें तेणें पावलां मारलें आहा. हाचेर ह्या अन्यायाचेर आमी निशेध मारता. And will take any legal steps required in doing this. तुमकां कितें दिसता की जालां तें सारकें जालां की Not proper. And actually the PTA should have been along with us because they had already given us the assurance, including the member secretary. The video will actually show you how she had given us the assurance and that she was even willing to come to our village and see all the heritage sites, the bay, whatever the heritage houses, and she had given us an assurance that she'll be coming over. But finally, never materialized. She never turned up. विलेजरांनी बसून सगळ्यांनी मॅप तयार केलो. सो हो मॅप जर पळयशात तुमकां ग्रीनरी खूब दिसता. गांवांत कशी ग्रीनरी आसा, ही ग्रीनरी प्रॅक्टिकली आसा. आमच्या चिखले आनी दाबोले मॅपार अशी ग्रीनरी प्रॅक्टिकली आसा. हे नॉट ओन्ली ऑन द मॅप पण आसा. सो आतां तेंचो हो प्लॅन तेंच्यांनी दिल्लो तो आमचो आनी हो प्लॅन आतां तेंच्यांनी आफ्टर दॅट आमची मिटींग जाली तेंच्या वांगडा सगळें आयकल्या उपरांत तेंच्यांनी आतां हो मॅप करून दिला रेडी. ज्या मॅपाचेर ग्रीनरी कितली दिसता आनी वायट पार्ट कितलो दिसता. हे आतां वायट पार्ट दाखोवपाचें कारण कितें कोणाकूच खबर ना. आमकां विलेजर्सांकूय कळना आनी तांकां एक्सप्लेन करपाक वायट पार्ट कितें तांकांय खबर ना. कारण जे तेंच्यांनी कलर कोडींग हांगा दाखयल्लें आसा लिजंड हें ह्या लिजंडान वायट मार्क म्हणजे कितें हें कांयच ना. हांगा पिंक रेड बाकीचे सगळे कलर आसा तेंच्यांनी डिस्क्रायब केला. हो कॉरस्पॉंड कित्याक हो आमको कलर कित्याक कॉरस्पॉंड करता तो. पण वायट कलर कॉरस्पॉंड करता अशें कांयच ना. पण हांगा वायट कलर सगळ्याक दिसता. सो ह्यो डिस्क्रिपन्सी आमी दाखोवन सुद्दां ते केली ना. हेचो अर्थ ते कित्याक लागून हें करता हें तांकां चड खबर आसतलें आमच्या पेक्षा आनी आमकां विलेजर्सांक तेचो टोटली डावट आसा. सो ही आमी एक्सरसायज करून तांकां दिवन सुद्दां तेणी हो रिजेक्ट केला. हो इनकॉर्पोरेट करूंक हेजेर आमकां खूब दूख दिसता आनी वायट दिसता की ऑथॉरिटी फक्त आयकनान मिटिंग्स घेता नांवा खातीर आनी तेचो आउटकम कांय. Now for every survey number they are supposed to go to the site and collect this data and there is something called form A. So it is to be compiled in this form. Now this data is supposed to reflect in the land use register. Now based on the land use register you are supposed to make the land use plan. Okay, so first the data was not collected in terms of what is supposed to collect as per form A. So when you don't collect the data that is required as per the section, how can you prepare a register and a land use plan? So because they have not done this, they have missed or add so many things. Forests are not shown, hill slopes are not shown, the Kazan lands are not shown, the sluice gates are not shown, heritage houses are not shown. Then Island also. the Vareg Island was not shown. Then the utilities are not shown because they are supposed to map the utilities. Suppose there is a water pipeline and there is a sewage pipeline, both cannot be together. They are supposed to map this.